शुभ वर्तमान. लूक सुवार्तेगार आपले सुवार्तेचे सुरवातेरस आपली सुवार्ता बोव सत्रायेन वरण पळेवन बरयली म्हणटा. ती बोव वर्ते मांडावळीन बरयल्या म्हणटा. ताणें सांगचें सारकें, कित्याक लूक सुवार्तेगार पयलें स्नानीक जुवांव आनी जेजूच्या जल्मा विशयांतल्यो गजाली विवरिता. शेकी बोव स्पश्ट आनी खेरीत तरान स्नानीक जुवांव आनी जेजूची जिणी एके चारित्रीक परिस्थितींत वा चौकटांत बसयता. देखून आज सुवार्तेंत थोड्या चारित्रीक व्यक्तींचो उल्लेख आमकां आयकूंक मेळटा. अशें केल्ल्या वरवीं एके वाटेन सुवार्तेगार देवाच्या पुताचें येणें चरित्रेंत गूंड रोंबलां म्हूण दाखोवन दिता. तितलें मात्र न्ही, देवाच्या पुताच्या येण्यान चरित्रस बदलता म्हूण परगडता. ताच्यागी चड कर्ण ताच्या येण्यान मनशा चरित्रेक एक नवो अर्थ आनी नवी दिशा लाभल्या म्हणलें स्पश्ट करता. आनी एके वाटेन चरित्रेंत तिबेर चक्रवर्तीचे, अधिपती पिलाताचे, उपाराय हेरोदीचे आनी श्रेष्ठ याजक कायफासाचें नांव म्हणजे इस्रायलाच्या भितरल्या आनी भायल्या राजकीय आनी धर्मीक मुखेल्यांची नांवां देवाच्या पुताच्या येण्याच्या मिस्तेरा मुखार मस्क जातात, गैरी जातात. कित्याक ह्या मुखेल्यांच्या काळार स्नानीक जुवांवन सोम्याच्या येण्याक वाट तयार करा म्हणटाना आनी सगळे मनशाक कुळ तारण जोडतले म्हणटाना इजाया प्रवाद्यान सांगलेलीं उतरां जेजूक लागू करतना एका वर्त्या नवे सांवाचो बरवसो हुमरार आसा अशें आमकां कळटा. असलें नवें सांव हाडच्या सोमयाशी गमन चड वेता. देवाचें तारण सोमया शिवाय कोणूच व्यक्ती दिवंक शकना म्हणलें सत जब्बर रितीन परगट जाता. तुजी आनी म्हजी चरित्राय जेजू संगी आनी ताचे मुखांत रुपीत जाता. आमचे थंय जेजूची चरित्रां मिसळल्या देखून आमी ताचे थंय आनीक चड रोंबोवंक आनी बरवशान बरोवंक सुवार्ता प्रेरण जाता. शुभ वर्तमान.